सरकारी कर्मचाऱ्यांक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघात वचपाक मेकळी केंद्र सरकारान 58 वर्सां पयलीं घाल्ली बंदी काडली। पावसाक लागून कुर्टी फोंडे आमो कोसळून रिक्षा आनी टेम्पोचे लुकसाण। गोवा डेअरीच्या कॅम्पसात घडणूक, कोणाक दुखापत ना। पोर्चुगीजा आड लढपी स्वातंत्र्य सैनिक डॉ. फ्रांसिस लुईस गोम्साचे नावेलेचे घर पावसांत कोसळ्ळें। धुळेरात हिट अँड रन अपघात, टू व्हीलर रायडराक आपटाक मरण, मोटार बोकून फुजो, पोलीस सोदतात। एकादशीक सुमार 7,000 गोंयकार वारकरी पंढरपुरात। महाराष्ट्र सरकारान सुवात दिता जाल्यार गोंय सरकार बांदतले पंढरपुरात भक्त निवास, मुख्यमंत्र्याची घोषणा। पणजे चर्च स्क्वेराकडे झाड पडिल्ल्यान चलयेचे सोंपले जिवीत, गोमेकोत उपचार सुरू आसतना घेतलो निमणो श्वास। फॉर्मेलिन तपासूंक 2019त बुन्याद घातिल्ले फिश लॅब मोर्गाच्या वाटेर। शिमिनाकावेल्या क्वॉलिटी कावन्सिल सेंटरातूय फॉर्मेलिन टेस्टीच्या नांवार दोळ्याक उदक। रामनगर अनमोड रस्तो गोंयांत येतल्या हेवी गाडयांक करचो उक्तो, मागता रामनगरचो लोक। रस्त्या कुशीक आशिल्ले काम धंदे बंद पडपाच्या वाटेर थळाव्यांक पोटा पाणयाचो हुस्को। मिरामारचो स्टील फूट ब्रिज बेगोबेग काडून उडोवचो, स्कुलाची शेकड्यांनी भुरगीं, पालक, शिक्षकांक धोको। काँग्रेसीच्या सुनील कवठणकाराची मुख्यमंत्र्याक चीट। आयज सावन संसदेत 19 दिसाचे अल्पसंकल्पीय अधिवेशन। प्रधानमंत्री म्हणटा 6 म्हयने वेंचणुकेचो खेळ जालो, आता देशा खातीर काम करात, वांगडा मेळून काम करपाचो उलो। निपा व्हायरस पॉझिटिव्ह, केरळात 14 वर्सां पिरायेचो भुरगो सोंपलो, 3 जण पॉझिटिव्ह, पेशंट हॉस्पिटलात। केरळ सरकाराक एडवायझरी, लॉकडाऊनाचे तयारेत। राजस्थानाच्या आलवारात मालगाडी ट्रॅकावयल्यान घसरली, कोणूच जखमी जावंक ना। भारतात जाणट्यांची लोकसंख्या 2050 मेरेन दुप्पट। UN पॉप्युलेशन फंडाचो रिपोर्ट, भलायकी, घरां, पेन्शनात चड गुंतवणूक करपाची गरज। संसद अधिवेशनाच्या फाटभुंयेर सर्वपक्षीय बसका, विरोधकांनी बसकेत काढलो कांवर यात्रेचो इशू, नीट पेपर लीक, लोकसभेत उपसभापतीचे रितेपदाचे प्रश्न। सिक्कीमात प्रवेश करपी सगळ्या पर्यटन गाडयांक व्हडली कोयराची पोती व्हरपाची सक्ती, पर्यावरण राखपा खातीर सिक्कीम सरकाराचो निर्देश। उत्तराखंडातल्या गौरीकुंडा लागसार केदारनाथ हायकिंग मार्गाचेर तळप कोसळून 3 सोंपले, 8 जखमी। बांगलादेशात जॉब कोटा 5% कापपाचो सुप्रीम कोर्टाचो आदेश, मुक्ती झुजाऱ्यांचो जॉब कोटा केलो कमी। बांगलादेशात जॉब कोटा आड आंदोलनात 133 सोंपले। जर रामदेवाक आपली वळख उक्तावंक कसलीच अडचण ना जाल्यार रेहमानाक आपली वळख उक्तावंक कित्याक त्रास? कांवर यात्रेत काडिल्ल्या निर्देशांचेर रामदेव बाबाची जाप। कर्नाटकातल्या IT फर्मांनी 14 वरां काम करपाचो सरकारा मुखार प्रस्ताव, कर्मचारी संघटना म्हणटा सरकारान मागणी न्हयकारची। बांगलादेशातल्या लोकांक अस्तंत बंगाल सरकार तितलो आलाशिरो, मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जीचो बांगलादेशात जॉब कोटाक लागून हिंसाचार ग्रस्त लोकांक उलो।